जिवितांचो कोण कोश काडटा आखरेक जोयती वन जांक पावता बऱ्या मोनाच्या मनशाक देव बरी मजुरी दिता मनशाक जिबेक कालती काय आसता जिवितांत यशवंत तूं जाता हें आज म्हाका सांगचें पडटा फुडें आयक तूं इश्टा खबर सांगता एका दुर्बळ मनशाची परिस्थिती चोरचोऱ्याची नियाळी तर मिरमिऱ्याची कसली जीण जाई ताची कुटुंबात आयली सावळी पोदुस्ताची कसली वाट चोरली जिविताची देव कोता ती वाट म्हणून अशीच म्हणटालो खोशी देवाची नासिरचे गांवांत नावेलींचो व्हडलो पुतो कुटुंबांतलो 12 वर्सांचो तो आसलो तेन्ना माय पाय सोंपलोलो गरीब परिस्थितीक लागून इस्कोलाक आदिवस ताणें केलो कित्याक भाव भयणांक सांबाळपाचो भार ताणें घेतलोलो लोकांच्या घरांनी बासनां धुयतालो तसोच जमीन तो पुसतालो भाव भयणांच्या मोगान असलो तो वार कोत्तालो आपल्याची चिंती नासतना ताणें असो फुडाकार घेतलोलो पूण फुटक्या नशिबान आखा असलो जायत जाबाब मेवलो
मडगांव शारांत संगीताची NS नांवाची सोपां आसली. एका काळार शॉपां ताची नांव लौकीक जावंक पावलेली. ही शॉपां कासरोगताच्या मनशान आपल्या नांवार शेकी केली. एपोरी नासिर शेखाची काळजाची भावना दुखयली. परत गरीब परिस्थितीक फुडो केलो पूण हार ताणें मानूंक ना. देवाच्या बाळतान तो चल्लो देखून देवान सोडूंक ना. आपल्या 4 भुरग्यांक शिकयलें ताणें केन्नाच धीर ताणें सोडूंक ना. गोश्ट्यांतल्यान शेकी तो वयर चडलो पूण कोणाची वाडची दूख ना.